भयणीनो आनी भावनो, देवाची येवजण आमचे सगळे पासत आसा आनी त्या काळार तो आमकां आपयता. आमी देवाचे मोजतीन जें आमी कितें करूंक जाय तें कोत्ता आनी तें आमी बरे भशेन करूंक जाय. पेद्रू एके वतीन एक फुडाकार दितालो. कसलें काम तो कोत्तालो? नुस्तें धरतालो. आनी असले ताका बरे अणभव आसलेले, दर्याचो अणभव आसलेलो, नुस्त्याचो, मोडाचो, शांतीचो, हें ताणें जिवितांतल्यान सगळें अणभवून तो हुशार आसलेलो आनी तो एक फुडारी आसलेलो. असल्या मनशाक जेजू तयार करता आनी आतां आपयता नुस्तीं मारूंक आनी धरूंक न्हय, आतां मनशां धरूंक. एक आमकां नवी दिशा दिता तो. आनी तो कसो दिता? तो आमकां आपयता, ताचे बरोबर दोत्ता, आमकां सगळें शिकयता, आमकां अणभव दिता आनी मागीर तो पाठयता. पूण पाठयतना एक मात्र आमी मनांत धरूंक जाय, आमी ताचेर जेजूचेर आमचें जिवीत थिरावन ताणेन आमचे सगळो वावर करूंक जाय. हे भाशेन पेद्रूच्या जिवितान घडलें. तो म्हणूंक लागलो म्हज्यान हें करूंक जायना. हांव म्हणटालो हांवच मोग करतां, हांव तुका केन्ना सोडचो ना. पूण मागीर ताणें पळयलें म्हजे वस्तुगी न्हय, पूण तुजे कृपेन, तुज्या आदारान म्हज्यान तें सगळें काम करूंक जाता. आनी ही खालतीकाय ताणेन शिकून घेतली आनी शेवकी तो मेलो. खुर्सात ताका मारलो, पूण जेजू भाशेन वयर ताची तकली करून न्हय, पूण सकयल. पावलो तोय वावुरतालो, पूण तो जाणार आसलेलो. ताणें पवित्र पुस्तक बरें शिकून काडलें आनी तो फारिझेव जालो. आनी फारिझेव जावन तो फारिझेवान म्हणजे पवित्र पुस्तकान कितें सांगलेलें आसा तें पाळटालो. आनी दुसरे जुदेव तो तें पाळी नासलेले जाल्यार तांकां शिक्षा दिवन तें पाळूंक तांकां जबरदस्तेन म्हणल्यार तूं ताका मना कोत्तालो, म्हणजे तांकां शिडकायतालो. असले स्थितीन आसतना जेजूचो तो काम अणभव घडलो. ताका खास जेजूचो अणभव घडोंक ना, पूण तो दुसऱ्यांक क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो तेन्ना दामास्केक वेताना जेजू ताका दर्शनांत भेटलो आनी ताचें जिवीत सगळें बदल्लें. आतां हें जाणो जावया की जेन्ना आमी जेजूक अणभवता तेन्ना आमी आदले भशेन आमचें जिवीत सारिना. जेजूक लागून आमचें जिवीत बदलता, आमची दिशा बदलता. आनी तो जुदेवांक न्हय, पूण हेरांक जेजूची बरी खबर परगटूंक जेजून ताका नेमलो आनी ताका पाठयलो. आतां तो वेताना म्हणूंक लागलो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता आनी जो वावर हांव कोत्तां तोच म्हजे सोबें करून घेता. आनी हाका लागून ताका ते भाशेन मरण मेळ्ळें. ताची तकली कातरून उडयली, ते भाशेन ताका मरण दिलें. तर आमी जाणो जावया की आमी न्हय, क्रिस्त जो आमकां आपयता ताचे सोबें आमी रावन तो कितें म्हणून कोत्ता, कितें उलोवंक सोदता तें आमी मागण्यांतल्यान जाणो जावन ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी सारिना, सारता. पूण आयच्या दिसा आमची दोगांयची मदत मागया. हे खांबे इगोर्ज मातयेचे तांचे कडेन मागया, आमकांय उदीक आनी उदीक घोठाय दी, धीर दी. आनी हो बावर्थ आमचो जियेता तो खोलायेन जिवन देवाचो मोग दुसऱ्यांक परगटूंक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ही आमकां शक्ती दी. सगळ्यांना आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरता. तर आमी सगळीं जाणां ताचे सोबें आसा. सगळीं जाणां तितली सगळें आमचे भितर आसा तितलें आमी भायर काडया. कित्याक ह्याच पासत तो आमचे ताणें आपलें मरण स्विकारलें,
आमकां सुटका दिवच्याक. पातकाची शिक्षा ताणें घेतली, तो ताणें आमकांय सांगलां, म्हजो पाटलाव करता जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी तुमचो खुरीस पत्करात आनी म्हजे फाटल्यान यात. जेजू आर्गां दिन वास महिमा वाखाणणी तुका.